मिनाच्यो खणी सुरू जातल्यो म्हणटा आता ह्या पावसाळ्या उपरांत सुरू जावपाची शक्यताय दिसपाक लागल्या. सुमार 18 खणीचे लीज पावसा उपरांत जातले म्हणपाची बातमी आसा. Approximately at present stage there are 18 leases are valid. 18 leases are valid. 1/8 And is there a timeline which you will follow for resumption of till to 2020. 20 from by 2020? By 2020. Yeah. Leases are valid or? Leases are valid. Leases are valid. They want to take the EC and other clearance from the central government. That is pending yet. That is pending. Those who are applied, if we can give the clearance to them, they can apply it for the central environment ministry. तशेंच गोंयांतल्या खणीचेर जाग्यांनी आशिल्ल्या मायनिंग डंपाची पावणी सरकार करतलो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सांगतात. It is owned by government. Owned by government. ई पावणी पद्दतीन हें काम जातलें. ह्या पावणेंतल्यान सरकाराक बरो पयसो मेळपाची शक्यताय तांणी उक्तायल्या. राज्य सरकारान केल्ल्या 88 खणीचे लीज नूतनीकरण 7 फेब्रुवारी 2018 रद्द केल्लें. हें नूतनीकरण रद्द करतनाच 15 मार्च पासून खणी बंद करपाचो आदेशय दिल्लो. What course of action is the It government? is a Supreme Court matter. What course will the government? एक तो मुद्दा विषय क्लियर करता की तो कोर्स ऑफ एक्शन जो आसा वो सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनीचेर डिपेंड आसा. दॅट इज पेंडिंग इन टू द सुप्रीम कोर्ट.